नमस्कार पोवे प्रुडंट खबरो सेजा वेदांत आणि ट्रकवाल्यांची केस्तांव सेजाच्या 5,000 कामगारांक म्हारग पडपाची शक्यताय। काम ना पगार ना सेजाची शिटकावणी कामगार बुधवारा मेळटले मुख्यमंत्र्याक। रेवणाच्या चलयेच्या विनयभंग प्रकरणाची बायला आयोगान घेतली दखल। आरोपी शिक्षकाक सेवेतल्यान कडेक काढात सांगेच्या पोलिसांचेर दाखयली पळय चल्ले म्हूण आरोप। कोलवा अपघातांत बाणावलेच्या एकल्याक मरण। सिल्वर रंगाच्या इनोवान मोटारसायकलीक दिलो धक्को। हिट अँड रन केस पोलीस सोदतात गाडी। जुवेनाइल जस्टिस दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतूय पास। बलात्कार खून करपी 16 वर्सांवेले अल्पवयीन आड जाणट्यां भशेन करतले केस। थोड्या पक्षांचो सभात्याग। पणजे महापालिका वेंचणूक जावं येता 7 मार्चाक। उमेदवारी अर्ज 10 फेब्रुवारी सावन 10 जानेवारी मेरेन डिलिमिटेशन रिझर्वेशन तडीक वेंचणूक आयोगाचें हायकोर्टाक उतर। आणि ISLंतल्यान भारतीय फुटबॉलाक कसलोच फायदो जाल्लो ना। फॉरेन प्लेयरां मुखार घरच्याच प्लेयरांक उरिल्ले सिजनांत संदी मेळना। भारतीय फुटबॉल सुदारतलो कसो झिकोचो प्रस्न। खबर विस्तारान। सेजा वेदांता आणि ट्रकवाल्यांची केस्तांव सेजाच्या 5,000 कामगारांक म्हारग पडूं येता। सेजा ट्रकांच्या ट्रिपीच्या आपल्याच रेटीचेर ठाम। ट्रकवाले फाटी सरपाक तयार नात। काम बंद उरल्यार कामगारांक पगार घालचे ना म्हूण सेजान आतां शिटकावणी दिल्या। सेजा वेदांतांत 5,000 कामगार आसात। ट्रकवाल्यांच्या कोफुसांव अशेंच उरल्यार नोकरी ना जायत म्हूण तांकांय भंय पडला। हेंय प्रकरण आतां मध्यस्थीक मुख्यमंत्र्या मेरेन पावतलें। सेजा वेदांता आनी ट्रकवाल्यांचे ट्रकाच्या ट्रिपीवेल्यान फाटले 2 सप्तक जाले पेटला। मिनाची येरादारी चलता त्या मार्गावेल्या ट्रकवाल्यांकडेन गोयचे ट्रकवाल्यांचे संघटनेचो संबंध ना। त्या ट्रकवाल्यांचे प्रतिनिधित्व संघटना करना म्हूण कंपनीचो आर्ग्युमेंट। ट्रिपीक टना फाटल्यान 8 रुपया रेटीक ट्रकवाले तयार ना जाल्यार कंपनीचे सगळे काम बंद दवरपाची पाळी येतली आनी काम बंद जाल्यार पगार बंद म्हूण सेजान शिटकावणी दिल्या। सेजा वेदांतान सुमार 5,000 कामगार आसात। कामगारांक एकदाचो ट्रकवाल्यांचो वाद मिटल्यार पुरो जाला। कंपनीन ऑलरेडी आपले हात वयर काढलेले आहात आणि कारण तेका बी कारण आहा कारण तेंकाय ते आता परवडना। तेंकाय दिसता की जर असं सिंगल टन इतलो माल प्रोड्यूस करून जर तो जीटीचेर पावना जाल्यार तेकाय भितर काय फायदो ना। आणि जर कंपनीन आयज जर नो वर्क नो पे जर लायली जाल्यार आमचे 5,000 जे कामगार लोक आहा हे सगळे धड्यार पडटले। आमकां खावपाक जेवपाक काय मेळपाचें ना। ह्या खातीर हांव हात जोडून हांव सरकारा कडेन आणि चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता। आमी तेंची उपकार मानतले आमी की जर तेंच्यांनी हे जर हे जी समस्या आहा जे आमचेर व्हडले संकट पडलेले आहा ते तेंनी संकट दूर करपाचे। सेजान काम बंद दवरपाची शिटकावणी दिल्ल्यान नोकरी वचत म्हूण कामगार भिल्यात। आता होय प्रस्न मध्यस्थीक मुख्यमंत्र्या मेरेन पावतलो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी उदय परब। रेवण स्कुलांत अल्पवयीन चलयेच्या विनयभंग प्रकरणाची राज्य बायलां आयोगान खर दखल घेतल्या। विनयभंग करपी शिक्षकाक सेवेंतल्यान कडेक काडचो म्हूण आयोगान शिफारस केल्या। सांगे पुलिसांनी सारकी चौकशी केल्ली ना। पुलिसांची दाखयली पळय चल्ल्या। राजकीय दबाव येता ताका लागून आरोपीक अटकपूर्व जामीन मेळ्ळो म्हूण आयोगान आरोप केला। आयोग प्रकरण DGP आनी गृहमंत्र्या मेरेनूय पावयतलो। सांगेर रेवणा स्कुलांतल्या 14 वर्साच्या चलयेचो प्रवास नायक ह्या शिक्षकान विनयभंग केलो म्हूण आरोप जाता। पीडित चलयेच्या बापायन सांगे पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्या। आरोपी शिक्षका आड खर कारवाय करची म्हूण बायला आयोग सांगता। PSI पळय डिलिंग आशिल्लो ताका विचारलें की तुमी चार्जशीट कित्याक इमिजिएटली फायल करना। ना आमी दुसऱ्या म्हणजे आमकां आनी एक 10-12 दीस जाय। चार्जशीट फायल करपाक एविडन्स आसा सगळें आसतना चार्जशीट फायल एरेस्टूच करूं ना ताका पुलीस स्टेशनार आपोवन बसो हाडूंक ना। पोलिसांनी आपल्या माणुसकीच्या नात्यान ते युनिफॉर्म घालता त्या खातीर तांच्यांनी कित्याक त्या पोस्टार आसा ते पयलीं पळोवपाक तांचें चली जाल्यार ते कितें करतले आशिल्ले। प्रकरणाच्या चौकशेन पोलिसांच्या घालपणाविशीं बायला आयोग कागाळ करतले। आयोग घरमंत्री पार्सेकाराच्या कानारय ही गजाल घालतले।
We are taking the stand that to write the education department, police headquarters and management to take immediate action. शिक्षण खात्याच्या आदेशावेल्यान स्कुलाच्या व्यवस्थापनान आरोपी शिक्षकाक सध्या निलंबित केला. बायला आयोग म्हणटा शिक्षकाक सेवेंतल्यान कडेक काडचो. आरोपीक तेको दिवपी स्कुलाच्या मुख्याध्यापक आनी शिक्षकांक आयोग समन्स काडपाचो आसा. On 17, that fellow is already suspended. Mr. Pravas Naik is already suspended. Suspension म्हणजे सामको डिबार करप म्हणून. ताका खरें म्हटल्यार जॉबूच नाका. आरोपी शिक्षक पुलीस निरीक्षकाचो भाव म्हूण सुत्रां सांगतात. जाल्यार राजकी दबावाक लागून चवकशेन घाळपणां चल्ल्यात म्हूण कांय जाणांचो आरोप. ह्या प्रकरणात पीटीएच्या वांगड्यांचेय 2 गट जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोलवा एका गाडयेन धपको दिल्ल्यान बाणावलेचो एकलो गेलो. 60 वर्सांच्या युजिनो सिल्वाक आगताक मरण आयलां. पळयल्ले सांगतात त्या कोतान सिल्वर रंगाचे इनोवान मोटारसायकलीक धपको दिला. मोटारसायकल चलोवपी युजिनो गाडये पोंदो गेलो. ताका जाग्यारच मरण आयलें. गाडी मात थंय रावली ना. पुलीस सीसीटीव्ही फुटेजीचेर सिल्वर कलर इनोवा सोदतात. अरावंड पावणे 4 म्हाका एक कॉल येयलो अननोन पर्सना कडल्यान की कुडसा फुडल्यान एक एक्सिडेंट जाला आनी अननोन गाडी ताका डॅश करून गेले आनी तो प्रोबेबली एक्सपायर्ड जालो. आमी हांगासर येयले जाल्यार आमच्या वांगडा फाटोफाट ती 102 येयली तेणें ताका डिक्लेअर डेड केली. गाडी डॅश करून गेलो तेजेर कितें मेळ्ळा तुमकां क्लू बी कितें सद्या फक्त आमकां सिल्वर कलर इनोवा म्हणून मेळ्ळा फक्त. पण तुमी खंय सीसीटीव्ही बी आहा ती चेक चालू आसा चेकिंग चालू आसा. त्या मनशाक एक्सिडेंट जाला तो कार पळय इनोवा म्हणून ताका सोदून काडपाचो नाजाल्यार आमी चडवड करून पडटली हिंगा त्या रोडा लागून आनी येताय तिका रोड सारके रोड नाय सो एक्सिडेंट. सरकार रोड रूल कोता 25 मिटर्स 60 मिटर्स कोता हे फोंड आहाय ते पयली आमच्या गव्हर्मेंटान हे पयली पुरोवपा जाय हे पयली रिपेर करपा जाय न्ही. राज्यसभेन ज्युव्हिनायल जस्टीस दुरुस्ती विधेयक पास केलें. आतां 16 ते 18 वर्सांचे बलात्कार खुना सारकेले गंभीर गुन्यांव करपी अल्पवयीन आरोपी आड जाणट्या आरोपी भशेन केस चलतली. विधेयक चिकित्सा समितीक धाडचें म्हूण मागणी करत दाव्या आघाडीन सभात्याग केलो. लोकसभेन हें विधेयक पयलींच पास केलां. निर्भया सामुहीक बलात्कार प्रकरणाच्या ख्यास्तींतल्यान एकलो अल्पवयीन सुटिल्ल्यान एक्टिव्हिस्ट ज्युव्हिनायल जस्टीस कायद्यांत सुदारणा मागताले. घेऊ एक विराम.